माणावळी गितां आसतलीं म्हणजे शिमग्याच्या माणावळी आसत किंवा बाकीची ही तेन्ना पाड करून एका जनरेशना कडल्यान फुडल्या जनरेशनान वयताले आनी स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमी तिसऱ्या जनरेशनान शिफ्ट जाता. दुसऱ्या जनरेशनान पर्यंत पाठ केली, तिसरे जनरेशन आतां पाठ करिना कारण तिसरे जनरेशन इज देन दे आर रेडी टू फ्लाय इन आउट ऑफ द स्टेट एंड आउट ऑफ द कंट्री म्हणटा तशें जेन झॅट त्या ती ते फ्लाय करपाच्या विचारान आसात. त्या ती कोण जे उरता तांकां जर कळटलें आसत जाल्यार निदान तें बरोवन दवरपाची गरज आसा. तें काम जिलूबाब गांवकर आनी एंटायर टीम हे तेंच्यांनी सातत्यात केलां म्हणून हांव खरोखर मना पासून तेंचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. कोंकणीच्या मळाचेर तांचें काम आमी सातत्यात पळयता की कोंकणी राज्यभाशा जाली खरी बट राज्यभाशा जाल्या उपरांत आनी गोंयाक घटक राज्य दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत सुद्दां म्हणजे खूब कमी कोंकणी साहित्यीक हे कोंकणीच्या मळाचेर काम करताले. आनी तेज्या उपरांत जशी आतां ऑफिशियल लँग्वेज जाल्या उपरांत जशें ऑलरेडी टिचिंगान कोंकणी आयली म्हणजे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन ताज्या उपरांत काही साहित्यीक आतां तयार जावपाक लागले बट व्हेरी फ्यू साहित्यीक अजुनूय बी खूब कमी जाण लेखन करतात. उलोवपाक आमी सगळे उलयता पण तेजें लेखन करप आनी वाचन करप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. बट तें काम करप्या पैकी एक बाब जिलू गांवकर आसात. ताच्यांनी आनी अनुवाद करप म्हणजे ट्रान्सलेट करप हें तर खूब तशें कठीण काम. बाब वेर्डेकर सरान जशें सांगलें खूब कठीण काम बट हें परमिशन घेवन ट्रान्सलेट करून परत तें कोंकणींतल्यान नाटक करप हेंय काम तांच्यांनी केलां. कोंकणी भाशेक आतां म्हत्व येवपाक लागलां. आनीक थोड्या दिसांनी म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें की 8th शेड्युलान कोंकणी गेल्या उपरांत की कोंकणीचो दर्जो दिल्लीत किंमत वाडल्या. इन शॉर्ट दिल्लीत किंमत कित्याक वाडल्या म्हटल्यार की पयले फावटी भारताच्या सचिवालयान कोंकणीचो ट्रान्सलेटर थंयसर एपॉयंट जालो. दॅट इज अ रायकर म्हणून तो पयलेच फावटी अजून पर्यंत एपॉयंट जावं नासलो. विच इज अ कंटिन्युअसली एफर्ट्स हांवूय मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत करतालो. तो एपॉयंट जालो. पोस्टल नोकऱ्यो ज्यो एप्लाय करपाच्यो आहा फाटले फावटी 100% महाराष्ट्रांतले सिलेक्ट जाल्ल्या लोकांनी मागीर हे दिलें आमकां की ते कित्याक गोंयचे जावंक शकना कारण थंयसर खंयसरूच थंय कोंकणी भाशेचो उल्लेखूच नाशिल्लो. म्हणजे तेंचे धावेचे मार्कलिस्ट पळयले कारण आमचो धावेक 60% पडला तो पोस्टमॅन जावंक वयचो ना. आमचो तरणांतर 40% पडला तो एप्लाय जावंक वयतलो आनी महाराष्ट्राचो 60% जाल्ला तो एप्लाय करता आनी तो पोस्टमॅन जाता आनी तो जॉयन जाला आनी सगळे घरा गेले परत. आतांचे परत 7 पोस्ट वेकंट जाले. पण म्हाका खात्री आसा हांव कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. तितूर हांवें ताका कोंकणी बरोवंक आनी वाचूंक येवची ही तितूर घालून घेतला. सर्कुलरूय पब्लीश जाला. फुडले फावटी हे पोस्ट येतले तेन्ना ते 100% गोंयकारांक मेळटले आनी आमी पयलेच फावटी म्हणजे म्हाका दिसता अजून पर्यंत कोंकणी अकादमीन कोंकणीची सर्टिफिकेट दिवपाचें काम करूं नासलें तें म्हज्या टेन्युअरांत आमी फाटल्या 6 म्हयन्या भितर सुरवात केला. खूब जाणांनी आपल्याक कोंकणी बरोवंक आनी वाचूंक येता हाजी सर्टिफिकेट जी आसा पयली हाजी सर्टिफिकेट घेवपाक सुरवात केली. ही इतक्याच खातीर केंद्रांतले जेन्ना जॉब येतले आनी गोंयाक जेन्ना इन फ्युचर आतां फर्स्ट पोस्ट हितूंतल्यान सुरवात जाली इन फ्युचर बँकिंगानूय सुरू जावपाक शकता. 6 एग्जामी जाल्यो 6,000 सर्टिफिकेटी भुरग्यांनी घेतल्यो. दॅट इज अ गूड अचिवमेंट. म्हणजे 6,000 भुरग्यांनी गोंयच्या भुरग्यांनी आमच्या सर्टिफिकेटी घेतल्या. हांवें कित्याक गोंयच्या भुरग्यांनी कित्याक सांगता भायल्या हांगा येवन जे सेटल जाल्या तांकां तशी कोंकणी बरोवंक आनी वाचूंक येयना. मराठी जरी शिकलो आसत जाल्यार आमचो भुरगो बरी कोंकणी बरोवपाकूय शकता आनी बरी कोंकणी उलोवपाकूय शकता आनी वाचूंक शकता आनी म्हणून ताका ती सर्टिफिकेट मेळटा. अदरवायज ती मेळना. म्हणून हांवें म्हटलां की इन फ्युचर ताचोय फायदो खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो. इन लाँग रन अशा पद्दतीच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजूय बी कोंकणी लँग्वेजी खातीरूय बी तांकां मेळपाक शकतल्यो. आमचो प्रयत्न आसा अशा पद्दतीची जी केंद्रीय आस्थापना हांगासर आसात तातूंतल्यानय तांकां अशा पद्दतीच्यो संदी उपलब्ध जावच्यो म्हणून सरकार म्हणून आमी यत्न करीत आसा. श्याम गांवकर आमच्या प्रेस एंड इन्फॉर्मेशन ब्युरोंत काम करता आनी कोवीड हो तेणी लागच्यान पळयला. तसो खूब लागच्यान आसा. तेणी व्हायरस ऑफ द इयर हें पुस्तक तेणी बरयलां. हांवूय ताका शुभेच्छा भेटयता. आनी त्या खातीर म्हाजें फक्त सगळ्या नवीन जनरेशना खातीर इतकेंच म्हणणें आसा जरी आमी मोबायल युगांत आसले जाल्यार सुद्दां पुस्तक हें आमी विसरचें न्ही. तर तें पुस्तक वाचन करचें आनी सातत्यान आमी म्हणटा आतां पुस्तक डायरेक्टली मोबायलाचेर आयकपाचीच हें आयिल्ली आसा. कितेंय करा बट तें निदान कंटिन्युअसली तेजो इफेक्ट जो आसा हो लाँग रन इफेक्ट मनाचेर उरता हाजी म्हाका खात्री आसा.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.